नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार उलयता। आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची भाषा म्हणटा गरीबांक फायदो जातलो म्हणून इंग्लिशीक मान्यताय दिवन केले माध्यम धोरण। नव्या प्रदेश काँग्रेस समिती वेल्यान बोवाळ। कितल्याशाच कार्यकर्त्यांची घुसमट। दोन दशकां सक्रिय नाशिल्ल्यांक समितीचेर स्थान। काय वांगडी काँग्रेसीचोच नात। लुसोफोनिया गेमी खातीर खेळाचे साहित्य विकते घेतना दोबराद रेटीन बिलां। घोटाळो जालो असो गोवा सुराज पार्टीचो आरोप। आंकड्या सयत दिले पुरावे। श्रीलंकेक हारोवन मोझांबीक पावले लुसोफोनिया गेम्स फुटबॉलाचे फायनलींत। आयतारा जातली भारत आनी माकाव मजगतीं दुसरी सेमीफायनल। आनी काणकोणा कम्युनिटी भलायकी केंद्राचे अँब्युलन्स पडल्या मोडून। 108 सेवा करता अँब्युलन्साचे काम। आपतकालीन स्थितींत ना आधार। एके बायलेचे घराकडेनच बाळंतपण। खबरो विस्तारान। माध्यम भाषेचेर घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून गरिबांच्या भुरग्यांक मुळावे पावंड्यार इंग्लिशींतल्यान शिकूंक मेळटलें अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्री आपले माध्यम धोरणाचेर दिता। 2 वर्सां फाटीं हीच भाशा तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उलयतालो। पूण तेन्ना ज्या लोकांक घेवन पर्रीकारान व्हडलें आंदोलन केल्लें ते मात आतां तिडकल्यात। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच काडून गुड्ड्याक मारात अशें कलाकार देविदास आमोणकार म्हणटा। हो निर्णय अपरिपक्व आनी राजकीय उद्देशान घेतला अशें तो म्हणटा। डायसिजन सोसायटीन आनी फोर्सान मात ह्या निर्णयाक येवकार दिला। माध्यम भाषेचेर घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून गरिबांच्या भुरग्यांक प्राथमीक पावंड्यार इंग्लिशींतल्यान शिकूंक मेळटलें अशें पर्रीकार म्हणटा। ही उतरां 2011 सालांतय गोंयकारांनी आयकल्ली। तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन माध्यम भास धोरण जाहीर केल्लें तेन्ना हे स्पश्टीकरण दिल्लें। जेन्ना 22,000 भुरगीं पैसे 500 रुपया 1000 रुपया म्हयन्याक दिवन इंग्लीश शाळेंत शिकता। ती पळय शाळा दिल्यो पळय परमिशन, ताजो परिणाम इंग्लीश शाळेंत जेन्ना शिकता पळय 500 1000 रुपया फी दिवन, तेन्ना उरलेल्या 70-75,000% लोकांक 25% इंग्लीश शिकता। 75% इंग्लीश शिकूंक मेळना। तांकां अशें दिसता आमी गरीब आसा किंवा आमचे कडेन कमी पयशे आसा, आमकां ते एफोर्ड जायना इंग्लीश शाळेक धाडपाक, म्हणून आमकां हें भोगचें पडटा काय कितें अशें म्हणून समाजान एक थोडोसो वेगळ्या प्रकारची भावना निर्माण जाता। ही तकली करची पडटा। पर्रीकार सरकारान माध्यम धोरणाचेर हो निर्णय घेवन लोकांचो विश्वासघात केला अशें कलाकार देविदास आमोणकार म्हणटा। ते ह्या आंदोलनात पयलीं सक्रिय आशिल्ले। हो म्हाजो प्रश्न आसा तांकां, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जे कोण पदाधिकारी आसा तांकां, एक तर तेंच्यांनी बाब दाखोवंक जाय, नाल्यार आमकां श्राद्ध वाडपाक दिवंक जाय तेंचे। दिसा सरकारान 1 वर्स मराठी कोंकणीच्या लोकां मदीं फूट घातली आनी आतां निर्णय घेतला जेणे करून बोवाळ जावचो ना। तेजे रिपरकेशन्स आतां दिसपाक लागले पळय। आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार दुर्दैवाची गजाल हांव नको, आमचे मुख्यमंत्री खूब हुशार, पूण पॉलिटिकली हेजो खरोच फायदो जातलो काय कितें हें आतां येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनांच्या रिजल्टा वयल्यान आमकां दिसतलें। कांय जाणांक ताणें वेवस्थीत सेटल केले, कांय जाणांक खुर्च्यो दिल्यो, कांय जाणांक पदां दिलीं, कांय जाणांक कांय एवॉर्ड्स दिले। अशा प्रकारे ताणें सगळ्यांक स्पेसिफाय केले। जे मराठीवादी आसा, कोंकणीवादी आसा, हेंचें सेपरेशन कशें जाता हेचेर कॉन्सन्ट्रेट केलें। सरकाराचो माध्यम भास निर्णय म्हणल्यार पालकांचे जैत अशें फोर्स आनी फादर जेफ्रिनो डिसोजान सांगलें। I think at large people are happy. When people and parents are happy, we are happy. Because finally, the movement for this MOI, it was not started by us. It was started by the parents. Tomorrow, parents, after 10 years' time, the situation might change. Who knows? We don't know. The victory is basically of all the parents. The victory is of a democratic setup, and every parent has a choice as of today. The parents, it's not like we have imposed English on anybody. It's very clear. इतले मजगती गोवा राखण मंचान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक माध्यम भाषेच्या मुद्द्याचेर भूमिका स्पष्ट करपाक 29 जानेर मेरेन वेळ दिला। गोवा राखण मंच
म्हणजे पयलींचे गेट वेल सून हाची कोर कमिटीची बसका जाली आणि तातूंतल्यान अशें ठरलां की आमी 29 तारीख म्हळ्यार बुधवार मेरेन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडेन आव्हान करता की आमकां तुमचें कलेक्टीव डिसिजन तुमचें कितें धोरण आसा ह्या एकंदरीत पॉलिसी कडेन तें आमकां जाणून घेवपाक जाय. ना जाल्यार आमी आव्हान करता सगळ्या मंचाच्या मेंबरांक जे कोर कमिटीन आशिल्ले की तांणी तांचें समर्थन आमकां दाखोवचें 29 तारीख मेरेन. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, समीर भट आणि चेतन गवस. गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या नव्या कमिटीक लागून काँग्रेस पक्षांतली केस्तांवां आनीक वाडल्यात अशें दिसूंक लागलां. पक्षनिश्ठ कार्यकर्त्यांक कुशीक दवरून पक्ष विरोधी कारवायो करपी, पक्षाचे कसलेंच काम न करपी, काँग्रेस कार्यकर्त्यां लागीं कसलोच संपर्क नासपी लोकांक अध्यक्षान नव्या कमिटीचेर घेतल्यात अशें ज्येश्ठ काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें. कांय वांगडी तर पक्षाचे मुळावे वांगडी लेगीत नात. पळयात रिपोर्ट. गोंय विधानसभेची वेंचणूक जावन आतां 2.5 वर्सां जायत आयली. मात काँग्रेसचे आमदार अजूनय सामके जाम आसात. आतां पक्ष संघटनेची तीच गत जाल्या. नवो अध्यक्ष आयले उपरांत पक्षाक जीव येतलो अशें दिसतालें. मात आतां वाद अदिकूच वाडल्यात. ज्या पद्दतीन पक्षाची कमिटी वेंचून काडल्या ती पळोवन सगळेच बेजार आसात. 10 परस चड वांगडी पक्षाचे मुळावे वांगडीच ना. पक्ष विरोधी कारवायो केल्ले 3 ते 4 वांगडी. 5 वांगडी फाटलीं 20 वर्सां सक्रीय नात. 20 वांगड्यांक चड कोणूच वळखना. आपूण काँग्रेसचो सादो वांगडी ना अशें गोविंद गावडे म्हणटा. ऑलमोस्ट डिसेंबर 2011 ह्या दरम्यान काँग्रेस पक्षांतल्यान हांव रिजायन जालो. आज पर्यंत हांवें प्राथमीक सदस्य पद जें आसा तातूंतल्यान हांवें रिजायन जाल्लो आसा. आज जो गोविंद गावडे हे नांवान जो आज उपाध्यक्षपद आज काँग्रेस पक्षान जे बहाल जे केल्लें आसा ते म्हाका सबंद जनतेक इतलेंच सांगपाचें आसा तो मनीस हांव न्ही. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस आनी तांणी नेमिल्ल्या कमिटीचेर चडशे ज्येश्ठ फुडारी सामके बेजार आसात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. जॉन फर्नांडीस ज्या तळगांव मतदारसंघात रावतात त्या मतदारसंघात अजून गट काँग्रेस समितीच नेमूंक ना अशी खबर सुत्रांनी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या लुसोफोनिया खेळांत मोठो घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप गोवा सुराज पार्टीन केला. बाजारांतल्या रेटी परस कितलेशाच चड प्रेसान खेळांचे साहित्य घेतिल्ल्याचो पुरावो तांणी हाडला. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री पर्रीकारान लक्ष घालचें अशें पार्टीन मागला. रोखडेच ह्या घोटाळ्या खातीर पुलीस कागाळ करपाचो निर्णय गोवा सुराज पार्टीन घेतला. दिल्लीत जाल्ल्या कॉमनवेल्थ घोटाळ्या भशेन गोंयांतय लुझोफोनिया गेमी मदीं घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप गोवा सुराज पार्टीन केला. बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जुडो आणि तायक्वांदोक लागपी वस्तू बाजारातल्या मोला परस 25 ते 500% चड पैसे फारीक करून घेतल्यात अशें पार्टी म्हणटा. There is a massive scam in the procurement of equipment in 6 sporting disciplines: judo, taekwondo, basketball, volleyball and beach volleyball. For example, a beach volleyball has been purchased for rupees 14,900 when the maximum price even on the international market is not more than 3,500 to 4,000 rupees per ball. The government has purchased it through its consultant or through its purchasing people for rupees 14,900. तांणी लुझोफोनिया खेळांतलो घोटाळो उक्ताडार हाडपी जायते आरोप केल्यात. पार्टी म्हणटा 100 रुपयान मेळपी टेबल टेनिस बॉल घेतला 350 रुपयान. टेबल टेनिसांचे सिंथेटीक फ्लोरिंग चडांत चड 15,000 रुपयान मेळटा पूण ते 40,000 रुपया दिवन घेतला. व्हॉलीबॉलाचो पोल चडांत चड 30,000 रुपयान मेळटा पूण ते 90,000 रुपया जोडयेच्या प्रेसान घेतल्यात. तायक्वांदो जज जॉयस्टिक 50,000 मेरेन मेळटा पूण ती एका नगाक 1,35,000 रुपया प्रेसान घेतल्या. जुडो फ्लोर मॅटीचो दर बाजारांत चडांत चड 2,50,000 रुपया पूण ते 6,40,000 रुपयान घेतल्यात. आणि बास्केटबॉल अपरायट्स 6,50,000 मेरेन मेळटा पूण नगाक 12,14,000 रुपया दरान ते घेतल्यात. Each item is been marked up anywhere between 25% to 500%. So if the procurement of these equipments range at about 60 to 50 crores, then the scam is easily accountable to be around 25 to 30 crores.
ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान लक्ष घालचे आणि चौकशी करची अशी मागणी गोवा स्वराज पार्टीन केल्या. ते रोखडेच ह्या प्रकरणात क्रिमिनल कंप्लेंट करतले. हे विशीं लुझोफोनियाचो CEO केशव चंद्राकडे आम्ही संपर्क केलो, पण खेळा सर्ती सुरू आशिल्ल्यान ताणें उलोवपाक न्हयकार दिलो. अरे यार, अभी क्या मैं बोलूं, अभी यहाँ गेम चल रहा है. अब क्या हायर. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, देवेंद्र गावकर आणि चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.